जेजू महिमा तुका जेजू गुलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचें उतर आमकां जुवो सवांजेल 6 अध्याय 5 ते 11 वाक्यां. जॉन चॅप्टर 16 वर्सेस 5 to 11. हांव तुमचे मदीं आसलो देखून सुरवेर हांवें तुमकां ह्यो संगती सांगल्यो नात, पूण आतां जाणें म्हाका पाठयला ताचे जर्सी हांव वेतां. तरी पूण तो खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणीय म्हजे लागीं विचारिना. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां कंतीन भरल्यान. पूण सतत हांव तुमकां सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे ससीन धाडटलों. तो येतच पातका विशयंत, निती विशयंत आनी निती फैसला विशयंत संवसाराक गुण्यांवकार करतलो. पातका विशयंत कित्याक म्हाका तांणी सतमुनलो ना. निती विशयंत कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निती फैसला विशयंत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडलां. हें सर्व तो रुजू करतलो. आज आमकां आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचें काम कितें गी म्हणून आज सोमी आमकां दाखोवन दिता. आनी केदोळ म्हणसर जेजू तांच्या संगात आसल्ल्यो ह्यो सर संगती तांकां सांगूंक ना ताणें, आनी सांगलें जाल्यार खंडीत तांकां समजत येना, कित्याक ते संवसारी मनीस जावन आसले. आत्मीक तरान तांचेर पवित्र आत्मो तेदोळ म्हणसर देंवोवन येवंक नातलो. देखून जेजूक हर एकल्यानी सांडून पळापळ घेतली त्याच खातीर, कित्याक तें फेस करूंक ते मुखार थंय रावोंक तांकां धैर्य नातलें. आनी धैर्य पवित्र आत्म्यांतल्यान मात्र मेळटा, कित्याक पवित्र आत्मा तांचे थंय नातलो. देखून आज पवित्र आत्म्याच्या विशयंत समी आमकां सांगता आनी आपोस्तलांक धैर्य दिता. ह्यो पुरो संगती घडटल्यो म्हणटा. देखून पूण आतां जाणें म्हाका पाठयला थंय हांव पाटी वेतां. म्हळ्यार जेजूच्या प्रत्येक जावन पाशांवाची वेळ घडी लागीं पावली आनी म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर ताणें ह्या संवसाराचेर जैत व्हरून तेजे कुडीच्या सर्व त्यागा वरवीं, त्या कश्टां वरवीं, त्या प्रत्येक जावन ताच्या गायांतावन वाडलेल्या त्या रक्ता वरवीं आनी त्या कुर्सार उमकळून त्या कांड्याच्या मोकडसाच्या गायांतावन आमकां सुटका दिवंक आसली. देखून ह्यो संगती तांकां आतां तो सांगता. आनी हें आयकून कंथीन तांची काळजां बुडली म्हणटा पवित्र पुस्तक. जेजू हांगा सांगता तुमची काळजां कंथीन बुडल्या, कित्याक 3 वर्सां तांचे सांगत आसलो. तांकां कितेंच कांय हारभार नातलो. जेजूचे पाटलाव करताले, जेजूचे शिश्य जावन ताणें उतारपण करतना आयकताले. तांकां जाय जाल्लें खाण जेवण सगळें मेळटालें आनी जेजू सांगता पयण ते करताले. सगळें सारकें आसलें. आतां हो जेजू अशें कित्याक सांगता म्हणल्यार तांची कंथीन बुडली म्हणटा काळजां. कंथीन बुडल्यान, कित्याक जेजू सोन्न येता मागीर कितें जातलें, तांकां मुखलें कितें जातलें तें तांकां उगडापण जावनातलें, रेवलेशन तांकां मेळोवनातलें. हें सगळें मेळ्ळें पवित्र आत्मो मेळ्ळ्या उपरांत तांकां पेंतेकोस्ताच्या दिसा हें सगळें तांकां उक्तें जालें आनी ते धैर्यान भरले. पळापळ गेल्ले सीस परत ते धैर्यान भरले आनी जेजू खातीर कांय मारकोंक पडटेत म्हणून धांवले सीस जेजू खातीर मार्तीरपणाक ते तयार जाले. तोल्यो संगती मुखल्या जिवितांत तांच्या घडल्यो. देखून आज हांगा तुमी सांगता तो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार संवसाराक पयल्ले गुण्यांवकार करतलो. कित्याक संवसारांत आसल्या वरवीं आमी त्या पातकाक वळख जाल्या उपरांत आमच्या जिवितांत मस्त संगती आमकां कळीत जाल्यो आनी ताचे उपरांतय जर आमी पातकान पडटा, ताच्या उपरांतय जर आमी देवाक फावो तो मान दिना, ताच्या उपरांतय आमी देवाची काकुळटांनी कृपा मागिना, ताच्या उपरांतय जर देवाची स्तुती करिना, ताचें उतर आमी आयकना जाल्यार आमकां तो गुण्यांवकार करतलो. कित्याक आमी संवसाराचे जावंक पावतले. देखून जेजून पर सांगलें तुमी आयकलां, जेजून सांगचें उतरां तुमी संवसाराचे न्हय, देखून संवसार तुमकां द्वेश करतलो. आनी संवसार आतां गुण्यांवकार संवसाराक पवित्र आत्मो गुण्यांवकार करतलो. कित्याक संवसारांत तावन आज देवाच्या भुरग्यांक
कठीण टॅम्पटेशन संवसारांत तावनूच आज देवा थंय हेचे आत्मे कितले की नासाच्या वाट्याक वेतात संवसारांत तावन देखून संवसाराक तो गुन्यांवकार करतलो पवित्र आत्मो कित्याक तो सतानितीन चलना सतानितीन वेथेल्या की त्या जिवितान तांच्या जिवितान सतानितीन चलोवंक की ताका सोडिना देखून संवसाराक तो गुन्यांवकार करतलो कित्याक तो पातका विशयंत आनी नीती विशयंत आनी नीती फैसला विशयंत तो तांकां गुन्यांवकार करतलो 3 संगती विशयंत संवसाराक तो गुन्यांवकार करतलो कित्याक तो नीती विशयंत नीती फैसला विशयंत आनी पातका विशयंत कित्याक पातकाक कारण जावच्या संवसाराक मेतेर जाल्यार मात्र देवा तें आसल्यार कोणी पातकाक पडना संवसारांत येताना खंडीत तो पातकान पडटा देखून पातका विशयंत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो नीती खातीर कित्याक लोकांक आज नितीन जिवंक सोडिना हो संवसार देखून नीती खातीर संवसाराक गुन्यांवकार करतलो आनी नीती फैसला विशयंत कित्याक संवसार अनितीचे फैसल मारता लोकां थंय अनिती खातीर अनीत सोसूंक प्रत्येक जावन अनितीचे फैसला मारन नितीवंता की अनितीवंत करचो संवसार देखून अनिती विशयंती तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो आनी तिनी संगतीनी गुन्यांवकार करतना मगच्या भाव आनी भयणी आमी कितले चड 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 मापान देवा सांगता आसचे आनी देवा सांगता जियेचे म्हणून हे संवसारान जियेत आसतना आयचें उतार आमकां निदर्शन जावन आसा आज आमकां संवसारांतल्यान संपूर्ण तरान मेकले जावन सोमी सांगता जियोंक सोमी आज म्हाका आनी तुका उलो दिता आनी आमच्या जिवितांत ते पवित्र आत्म्याचें काम चलयचें जर पातकांत आमी आसो जाल्यार पातकांतल्यान मेकले जावंक पवित्र आत्मा वाट दाखयता आनी तीन जियेता जाल्यार नितीवंत करूंक आमकां तो पवित्र आत्मा आमकां वाट दाखयता आनी प्रत्येक जावन अनितीचें फैसल कोणाक दिल्लें जाल्यार आमच्या कुटुंबांत तें सगळें भोगसूंक आमकां कृपा दिता आनी भोगसाने मागोंक की कृपा दिवन पवित्र आत्मा तेच्या वाटेन तो आमकां चलोवन व्हरता देखून पवित्र आत्म्याचें काम आमच्या जिवितांत बळादीक जावंक जाय कित्याक आमचें थंय पातकांत असलें हर एक हें मूळ कितें आसा तें ताणें हुमठून काडिचें देखून जेजून सांगलेलीं उतरां पळया बापान रोयनातलेले हर एक जड तो हुमठून काडटलो पवित्र आत्मा हर एक हुमठून काडटलो देखून बापान रोयनातलेली हर एक जडां आमचें थंय आज वाडल्यान जाल्यार तें वाडल्यान जाल्यार देवाचें उतार वाडना मगच्या भाव आनी भयणी देखून तें संवसाराचें कितें बी आमच्या कुडींत ओंपलां आमच्या काळजांत ओंपलां तें आज उमठून काडची गरज आसा ताचे तोंड आमी मेकले जावन सोमी सांगता आमी जियेता जाल्यार बापान रोयनातलेले हर एक जडां तो हुमठून काडटलो आनी आमकां नितीन सतान जिवंक जाली कृपा आदार तो आमकां दितलो आनी आमच्या जिवितांत सगळें बरेंपण तो सोमी करतलो आनी हेंच पवित्र आत्म्याचें काम आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत चलोवन दी आनी आमी संवसाराक मेतेर जायनासतना सोमी सांगता जिवोवची कृपा आदार आज त्यात पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता ते संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिय कृपेन मरलेले सुमतीचे सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फॉळचे कशें जेजो भगवंती मरिय देवाचे माया माप्यां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी बरो दीस मागता.